इम्पॉर्टंट विषय घालता आनी तेवूय आमी आतां मेन्शन करतले. सो लेट्स सी. विरेश उलोवपा चान्स मेळटा जाय तसो चिंतलेलो तसो? जाय तसो तितलो मेळना पळोवंक गेल्यार, कित्याक शॉर्ट पिरियड आसा, टायम लिमिटूय खूब कमी आसा आनी ह्या टायम लिमिटान आमचे कितले इश्यूज आसा ते मांडपाक मेळना. सो आमी शॉर्ट टायमान कितले आमचे कडेन जाता तितले आमी मांडटा. काल तुमी वर्कआवट केले उलोवपाक मेळना म्हणून, सो आतां उलोवपाक मेळटलें अशें दिसता आयज? आमी ट्राय करता आमकां कितलो मेळटा तितलो टायम युटिलायज करपाक. पण तुमकां खबर आसा असेंब्ली सेशन फक्त 10 दिसाचें आसा आनी तितून खूब लिमिटेड टायम मेन्शन करता आनी तो लिमिटेड टायमा भितर आमकां जाता तितलें मांडचें पडटा. According to you, what are the important issues as far as your constituency is concerned? खंयचे दिसता तुमकां 10 आमी- दिसांनी मांडूंक शकता? आमी खुबशे इश्यूज घातलेले आसा आनी 25 डेज आसले कारणान ते थोडे विशय फाटल्यान गेल्ले, बट डिमांडान आमी ते मांडपाक ट्राय करतले. आनी इम्पॉर्टंट इश्यूज म्हटल्यार PWDचे बाबतीन आसा, पावर सप्लायच्या बाबतीन आसा, मागीर आमचे स्किम्साच्या बाबतीन आसा, ट्रायबलाच्या बाबतीन आसा, स्पोर्ट्साच्या बाबतीन आसा. सो डिफरंट डिपार्टमेंटाचे डिफरंट इश्यूज आसा ते आमी टायम टू टायम सगळे मांडून घेता. ओके.